थळाव्यांच्या अडचणीकडेन दुर्लक्ष करून एका बिल्डराची बाजू घेतिल्ल्यान खोलाच्या थळाव्या पंचाक लोकांचे तिडकीक तोंड दिवचे पडले। बिल्डरांनी सुरू केल्ली विविध बांदकामां आनी हॉटेलाक लागून गांवांतले उदकाचे झरे आटत गेल्या अशें थळाव्यांनी म्हटलां। कांय बिल्डर बुरशे उदक उक्त्याडार सोडटात असोय तांचो आरोप। उदकाच्या विशयावेल्यान वास्को खोलाची पंच नंदिता दयालाक थळाव्यांनी उजरावन काढली। थळाव्यांच्यो समस्या वा उदरगतीची कामां करपा कडेन पंच नंदिता दयालाचे दुर्लक्ष जाल्ल्याचो थळाव्यांनी आरोप केला। कांय कडेन हॉटेलवाले कोयर उडयतात जाल्यार कांय कडेन समाज विरोधी घडणुको घडटात। थंय लेगीत नंदिता दयालान आडनदर केल्या अशें गांवकारांचें म्हणणें। आमची देवाची ती तळी ती निवळ आसपाक जाय, ती निवळ आसना। आमी पंचायतीक आमगे पंचा तिका सांगलें बाबा आमगे कितें तरी कर म्हण। ती डेव्हलपमेंट कांय करना हांगसर। तिणें आपलें सगळें रंगवी स्टेट आहा तेच गांवांक तेणें आपलें ती डेव्हलपमेंट करता। आनी जशें एक हॉटेल येयल्लें आसा आमच्या गांवांत, ते हॉटेलान ते गार्बेज खंय उडयता ते कितें तें आमकां कांयच खबर ना। एक दोन झरी आसा, ते झरीक तेणी पंप लायल्यात, ते उदक काडटा, ती झर सुकयतात आनी ते आमकां झरी उदक मेळना। केन्ना आमचो नळ वयता हांगसर, आमकां उदकाक खूब त्रास जाता। आता आमची दोन भाग आसा, एक वयलो रंगवी स्टेट आणि एक यशस्वी हॉलांत आसा। आता ती पंच आसा पळय ती आमची रंगवीतली, सगळी डेव्हलपमेंट जाता रंगवीन जाता। आमच्या हांगा गांवान डेव्हलपमेंट जायकच ना। एक आसा ती डेव्हलपमेंट म्हणजे झर आसा आमची देवळाची, थंय सगळे ट्युरिस्ट येता, हातात न्हांवतात, कितें करतात, सामके बुरशेपण करता आनी सामके वाट लावन उडयता। आनी दुसरें म्हणजे ते आतां रो हावस येयल्या, ते आतां डेव्हलपमेंट करपाक सोदतात। ते डेव्हलपमेंटाचेर आतां इनकम कोणाक येतलें? इनकम येतलें पंचायतीक येतलें, आमकां गांवांतल्या कांय रेवेन्यू ना। आनी ते जातलें की ते वोट बँक जातलें। आनी तिसरें आसा म्हणटे ते सीवेजी जे हॉटेलाचें, ते हॉटेलाची सीवेज खंय घालता ती आमकां कांय अजून कांय खबर ना। ते सगळे शेतांतल्यान पाड जावन गेल्ले आसा सगळे शेत। पळय आमच्या हांगासर हे हॉटेल आसा, हॉटेलाक चडशे लोक 80% भायले लोक आसात आनी आमच्या गांवचो कोणूच ना। आनी हे जे बंगले बांदता हांगा कितें बांदता पूण आमकां हांगा उदक मेळना सारकें। गाडयो येता वयतात आनी त्यो आमचे पायपलायन फोडटात ना। केन्नाय पळय खणकुलो पडलेले आसा आमच्या पायपाक, आजून ती पुरोवंकूच ना। आयज आमकां उदकाचो सारको इतलो प्रॉब्लेम जाला की उदक सारकें टायमार येना। पयलो आमी उदक जालें थंय आतां सारकें येना। आनी आमची शेतां पळय कशीं जाल्या पळय ती लोकांची, ती लोवपाक पसून लोकांक मेळना। काडटा बाटले फोडटा, पिता बाटले काडून शेतांक मारता। हें कोण हांगा येवन पळयना। खोलाची पंच नंदिता दयालान ह्या आरोपांक जाप दिल्या। पळयात। I've been in this panchayat representing this ward for the past 8 years now. There have been many development works taken up in the past. I would not like to comment now about all the development works I have taken up, but there are several development works taken up, especially for the village of Holan. And the works that they are proposing now come under again development proposals, and they will definitely be taken cognizance of. I am not making a direct comment about these works because we are under the code of conduct. खोला वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले।